मडगांवां दवरले ईदाच्या आदले दिसा मंगळारा 3 बैलांची गोरक्षकांनी सुटका केली। बेकायदेशीररित्या बैल हाडल्यात म्हूण गोरक्षकांक खबर मेळटनाच तांणी थंय वचून पळोवणी केली आनी पुलिसांकूय आपयले। उपरांत ह्या 3 बैलांक कुंकळेच्या गोशाळेंत व्हेले, मात नित्या भशेन हे केशीत पुलिसांनी कोणाकूच अटक केल्ली ना। आमकां ते देनपाराक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की ते हांगा हाडल्या म्हणून कितें जालें म्हणून ते ईद आहा म्हणून तेंगे कितें तरी कापा म्हणून हाडल्या अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा। मागीर तेन्ना आमी कंप्लेन दिल्या, पुलीस स्टेशनार बी वचून कंप्लेन दिल्या आनी ते पुलिसां आपयल्या। सगळे डीवायएसपी आनी PI बी येयल्लो, येवन तेंकां मागीर आपयले, तेंकां घर आहा तेंकां आपयले आनी ते 3 गाय आहले तेंकां सांपडले आनी तेंकां सगळे पुलिसांक बी सांगले आनी ते आतां ते आमगे गौरक्षक आसता पळय तेंकां हँड ओवर केले। ते कितले गाय आसले ते टोटल ते 3 गाय आशिल्ले भितर गड्डे सगळे काढून आनी भितर ते फोणकूल बी मारून दवरलेले, कित्याक म्हणून खबर ना पूण फोणकूल बी आशिल्ले भितर। भितून घालून भितून फोणकूल हय भितून फोणकूल आहले 3 गाय आनी ते 3 गाय सगळे ते ट्रका मदीं ब्लॉक करून दवरिल्ले आनी तेंकां वचपा म्हणून सिस्टमॅटीक त्या भशेन करून दवरिल्ले। ऑथॉरिटी बेकायदेशीर स्लॉटरिंग बंद करपाक पावलां उखलिनात जाल्यार आमचे स्टायलीन आमी बंद करतले म्हूण शिवसेनेची शिटकावणी। जे गव्हर्नमेंट आहा तेच्या पयलीं काँग्रेस गव्हर्नमेंट आसले, ते टायमार हे BJP वालेच इल्लीगल स्लॉटरिंग आनी गो हत्येचे अगेन्स्ट असले, पूण ते फक्त मताचे राजकारण करून वगीर रावले। आता कळटा की तेच तेंकां सपोर्ट करता आनी ते गो हत्येक जावं इल्लीगल स्लॉटरिंगाक ते पुढाकार दिता, म्हणून हे सगळे इल्लिगॅलिटीज चलतात। जे ऑथॉरिटीज जेंच्यांनी हे आडोवंक जाय ते तर आयकना आनी ते तर तेंकां दोळा आड करून हे करूंक दिता, जाल्यार शिवसेनेच्या पद्दतीन आमी ते बंद करतले अशी आमची शिटकावणी आहा। सो आमची सरकारा कडेन मागणी आसा की हांकां घेवन म्हणजे अशी गोशाळेन सुपूर्द करची। तशीच ते मालकांकूय आमी सांगता की शक्यतो तांकां रस्त्याचेर बी तुमी सोडू नाका। धंद्यात लक्ष दिवन येता चवथी पर्यंत, चवथी आधी सगळे रस्ते जे आसा, जे खड्डे पडलेले आसा तेंचेर कितें तरी तोडगो काडचो, तशेंच सगळ्या लोकांक लायट आनी उदक दिवन तेंच्यांनी ही चवथ लोकांची बरी वयची अशी तेंचे प्रोविजन करचे। प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील आनी उदय परब। वास्को सुमार 4000 स्क्वेअर मेत्र खाली आशिल्लो जागो कांय ना जाल्यार पार्किंगाक तरी दिवचो म्हूण वास्कोकारांची मागणी। हो जागो खंय सरकारान 30 वर्सां देव दामोदर ट्रस्टाक लिजार दिल्लो, आतां तो जागो परत सरकारा कडेन आसा। उपजिल्लोधिकाऱ्याक सांगून जालें, तो कांयच करूंक तयार ना। वास्को सप्ताच्या दिसांनी लोकांक मातशे चड त्रास। जेन्ना हांव चेअरपर्सन आसलेलो तेन्ना ऑलरेडी चीफ ऑफिसर सांगून मामलेदाराक लेटर केल्लेले की जी जागा जी देव दामोदर ट्रस्टाची जागा आसा ती मामलेदाराच्या पोजिशनान आसा, ती आमकां दिवपाची एटलिस्ट फॉर पार्किंग पर्पज। आनी त्या लेटराचो रिप्लाय अजून ते नेक्स्ट चेअरपर्सनान काय फॉलोअप करूंक नासता। म्हाका खबर ना चीफ ऑफिसरान कित्याक केलें तें। एक्चुली आयज जे सप्ताक जे आसा पळय ते सप्ताक पीसफुली जावपाक जाय, पार्किंग प्रॉब्लम जावंक जायनासलो जाल्यार ती जागा आमकां देव दामोदर ट्रस्टाची जागा ती एकदम परफेक्ट आसलेली। म्हाका दिसता तेंच्यांनी आयज दिल्लेली जागा जाल्यार पार्किंगाचो प्रॉब्लम सॉल्व जावपाचो। आता कितें जालां, सप्तका कारणां खातीर भायले लोक येता, भायले म्हणजे फोंडाचे, म्हापसाचे, अख्खे गोंयभरचे लोक हांगासर येता। सो तांकां खबर नासता पार्किंग खंय कितें आनी कांय खबर नासता, ते खंयच्या खंय लायता पार्किंग करता। सो आनीक ट्राफिकाचो प्रॉब्लम जाता हांगासर। 2 व्हिलरा जाग्यार 4 व्हिलर आसता, 4 व्हिलरा जाग्यार 2 व्हिलर आसता, कांयच कळना खंय पार्किंग करप ते। सो हांव मागता आमचे कोण ऑथॉरिटी आहा तेंचे कडेन, देव दामोदर नांवाचो एक ट्रस्ट आसा, तेंचो एक जागो आसा म्युनिसिपालिटी कडेन। सो हांव तेंचे कडेन मागता तो जागो तांकां दिवचो ऑक्युपाय करपाक पार्किंगेक। हे जाल्या कारणान एक 75% तरी प्रॉब्लेम आमचो सॉल्व जातलो। सप्ताच्या दिसा वास्कोचे डेप्युटी कलेक्टर आमकां मेळ्ळे आनी आमी तेजे कडेन उलयला आनी तांकां अशें रिक्वेस्ट केलो की तेतून आमी सगळे आतांचे पार्किंग त्या जागेंत करुया। ताच्या नंतर फुडें कितें जालां खबर ना, आतां 2 दीस गेले सप्ताचे, एटलीस्ट सप्ता जावन जरी गेलो जाल्यार ते जे फॉर्मेलिटीज आहा ते बेगीन करचे डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसांतसून आनी त्या जागेचे आमचेर पोझिशन घेवन पार्किंगा खातीर जी आमची प्रॉब्लम आहा वास्कोकारांचो तो सॉल्व करपाक आमकां आदार जाता। Deputy collector to hand over the position for a period of 7 days. They had not granted our permission this request, so I am not in a position to do anything.
घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.